वेर्णा कंपनीच्या बसीच्या ॲक्सिडंटात 5 कामगार सोंपले उपरांत ट्राफिक सेलाचो ड्रंक अँड ड्रायव्ह विरोधात कारवायेक नवो पर्याय. कंपन्यांनी तांच्या ड्रायव्हरांची अल्कोहोल टेस्ट करची ट्राफिक सेलाचे कंपन्यांक लेटर. आयडीसीचो अध्यक्ष रेजिनाल्डाचो निर्णयाक येवकार. लेटर मेळटकीच सगळ्या कंपन्यांक कायदेशीर करतलो म्हूण रेजिनाल्ड सांगता. RTO collect a right to us because on our own we don't have a mandate for that. It is not our mandate to write to them. But irrespective, to avoid such types of things in future, we don't mind writing. We will have all the factories written. Not only factories, we will identify who is doing the transport, and we will tell them to make it mandatory for the drivers to be checked. But RTO should in fact check them once in a while so that they fear. And you know what has happened is, I think more so, if anybody is caught, they should not be, they should be very strict about it. GSIA चो अध्यक्ष दामोदर कोचकर म्हणटा अशें जाल्यार ॲक्सिडंट देंवतले. कंपन्यांक खंय टेस्ट करपाक व्हडले न्ही. बसीचेर कोण चडटा कांय कोणाचोच कंट्रोल आसना. आनी त्या खातीर हांवें कितें म्हटलें, इट्स नॉट ओन्ली द इंडस्ट्री प्रॉब्लेम न्ही हो सगळ्या गोंयांत आतां इतले सर्रास एक्सिडंट जाता पळय. वन ऑफ द रिजन इज बिकॉज ऑफ अल्कोहोल, वन ऑफ द रिजन. आनी म्हाका दिसता की वी कॅन स्टॉप दॅट इफ यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन. आतां फॅक्टरी सारकिल्ल्या जाग्यार जेन्ना तांचे स्टाफूय, कंपनीचे स्टाफूय इनवॉल्ड आसता. आतां ही जर बस फाल्यां आनी खंय एक्सिडंट जालें जाल्यार स्टाफाकूय डॅमेज जातलें आशिल्ली, कितलेशेच लोकांक हें जातलें आशिल्लें. आनी इट्स नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. वॉचमॅनाक जर तुवें सांगलें अल्कोमिटर घेवन चॅक कर, ताचें फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स चॅक करपाचें. कित्याक एक फावटी ड्रायव्हर लास्ट मिनीट चेंज जाता, ओनरा कडेन ड्रायव्हर येना आनी तो ते पावपा खातीर कितें तरी खंयचो तरी जुगाड करता, दुसरो ड्रायव्हर हाडटा आनी ताका वयर बसीर चडयता. सो वॉचमॅन हो कितें आसता त्या जाग्यार अवेलेबल आसता. सो ताणें फक्त चॅक करपाचें, बाबा तो ड्रायव्हर खरेंच लायसन आहा ताचे कडेन, पिल्लो आसा काय ना. इतले सिंपल जर केअर घेतले न्ही जाल्यार असले एक्सिडंट आमी हेचे फुडें एवॉयड करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.